जेजू क्रिस्ताचो जुल्म मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान आवेसपोर 1 वोळ 18 ते 25. क्रिस्ताचो जुल्म असो जालो. ताचे आवय मारयेक आनी जुजेक लग्नाचें उतर जाल्लें, पूण ती एकठांय जेवचे आदींच पवित्र आत्म्याचे पदवेन ती गर्भेस्त आसा म्हूण गमून आयलें. तिचो पती जुजे धर्मवंत मनीस आसलो आनी तिचें नांव उबोवंक ताका खुशी नासली, देखून तिका गुप्तीन सोडून दिवंक तो येवचितालो. अशें करूंक ताणें ताराव घेतलो तेन्ना अवचितूच ताका सपनांत सर्वेस्पराचो एक दूत दिश्टी पडलो. देवदूतान सांगलें, जुजे, दाविदाच्या पुता, मारयेक तुजी पतीन करून घेवंक भिवूं नाका, कित्याक तिच्या कुसप्यांत गर्भ आसा तो पवित्र आत्म्याचे पदवेन संभोवला. ती एका पुताक जल्म दितली आनी तूं ताका जेजू म्हूण नांव दितलोय, कित्याक आपले परजेक तिच्या पातकांतली सोडयतलो तो तोच. सर्वेस्परान प्रवाद्या वरवीं अशें सांगलोलें, पळयात, एक आंकवार चेडूं गर्भेस्त जातलें आनी तें एका पुताक जल्म दितलें आनी ताका इम्मानुएल म्हणजे आमचें सोबें देव अशें नांव घालतलीं. हें उतर पाळून येवचे खातीर हें सगळें घडलें. न्हिदेंतलो उठून देवदूताच्या हुकुमा प्रमाणें जुजेन गेलें आनी तिका आपली पतीन करून घेतली. आनी तिणें आपल्या पुताक जल्म दिसर ताणें तिचे लागीं एकवट करूंक ना आनी बाळकाक ताणें जेजू म्हूण नांव दिलें. देवाचें उतर हें. देवाचो व्हड उपकार.